एक्सप्लोर करी जाल्यार तुमकां आवडटलें. आयज संजय आनी आई आयज आमगेर येवपाची आसा तरी बट फुल्ली पांयात भाकरी आनी थोडी जण सांगसर व्हिडिओ वयता तुम्ही प्रॉपर पळोवं शकता. मागीर थंड उदक तेका अशें लावप. हुशार हुशार. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा आनी तुमी चिंता आसले आवय हे आयज इतले हॅप्पी कित्याक? भरपूर हॅप्पी आसा. म्हज्या तोंडाचेर ग्लो तुमी सामको पळोवं शकता कारण हॅप्पी आसा. कारण आयज संजय आनी आई आयज आमगेर येवपाची आसा. सो म्हाजो ग्लो तुमी पळोवं शकता सामको. इतले हॅप्पी आसा ना संजय आनी आई येता म्हणून. तर खूब दिसांनी संजय बी खूब दीस जाले येवंक ना आमगेर कारण ताका सुटी तर पॉसिबलूच ना, ऑफ ताका मेळत ना. ताका लागून आयज कशी बशी तेणी मॅनेज केली आनी त्याच बरोबर आई बी येता. सो खूब दिसांनी आई येता. एक्चुली आई बीन आमगेर येता बट ह्या दिसांनी येवकूच नासली कारण तिकाय बीन एक्चुली सुटी बीन मेळना, ती बी जॉब करता. सो ताका लागून पूण फायनली म्हणटात तशें आयज तांकां सुटी गावता आनी आयज ती येतली. ये म्हणटा तशें एक्सायटमेंट तुमी पळोवं शकता. ओवर म्हणटा तशें एक्सायटेड आसा. खूब बरें दिसता म्हाका आनी तेंच्या बरोबर खूब टायम स्पेंड करतलें. खुबशें कितें कितें चिंतून दवरलां. आई आनी संजय येयल्या उपरांत असो टायम स्पेंड करतले, अशें करतले, हे उलयतले, हे गजाली करतले. हे तुमी तर म्हाज्या तोंडावरसून पळोवंक शकता हांव कितलें हॅप्पी आसा तें. कितलें म्हणटात तशें ओवरूच आसा सामकें. म्हज्या तोंडा वरसून तुमकां कळटाच आसतलें. तेच बरोबर न्हय पॉसिबल जाल्यार आईच्या हातची भाकरी तुमचे बरोबर शेअर करतले. आई न्हय एक नंबर सामकी भाकरी करता, गरमा गरम आनी बरी फुलता सामकी आनी बरी मोठी सामकी. सो पॉसिबल जाल्यार नाशण्याची भाकरी तुमचे बरोबर आयज शेअर करया कशी कितें करता ती बीन आईच्या हातची खूब बेस्ट आसता सामकी. आनी तेच्या बरोबर चिकन बीन आसत न्हय जाल्यार हा हा कितें म्हणटा तशें एक नंबर सामकें. सो आनी तेतून बरो पावस बी पडटा आनी पावसान एकदम भाकरी, तांदळाची भाकरी, नाशण्याची भाकरी कसली आसना ती भाकरी खावपाक न्हय इतली मजा आसा ना. स्पेशली गरमा गरम पावसान भाकरी खावंक खूब आवडटा म्हाका आनी ती बीन संजयच्या आईच्या हातची तर खूबच म्हणटा तशी. सो पॉसिबल जाल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करतले ती रेसिपी. सो पॉसिबल जाली जाल्यार शेअर करतले तुमचे बरोबर. तर सगळ्यांत पयलीं म्हाका खुबशें कितें प्रिपेरेशन करून दवरूंक जाय म्हणजे मागीर मम्मीकूय हेल्प जाता बरी आनी फूल डे रावतली, सांजचे टायमार वयतली ती. सो भरपूरसो तेंचे बरोबर टायम स्पेंड करया आनी भरपूरशे गजाली करया कारण ह्या दिसांनी संजय बी व्हिडिओन नासलो ना. सो चला सगळ्यात पयलीं किचनान एंट्री मारता. अजून च्या बीन कांयच पिवंक ना हांवें, अजून च्या आनी म्हाका भूक बीन कांय लागोंक ना सामकी. सो तुमी समजूं शकतात कोणूय आपल्यागेर येता म्हटल्यार कितलें बरें दिसतलें आनी म्हाका तर न्हू आमगेर कोणूय येवं म्हाका अशीच एक्सायटमेंट आसता कारण हांव खूब खूश जाता आमगेर येतात न्हय कोणूय तेन्ना. खूब बरें दिसता म्हाका सगळ्यां वांगडा टायम बीन स्पेंड करूं. सो चला सगळ्यात पयलीं किचनान एंट्री मारता आनी जें कितें प्रिपेरेशन करूंक जाय तें करून घेता म्हणजेच मम्मीक मागीर हेल्प जातली आनी ती येयल्या उपरांत आमकांय बीन बरो टायम स्पेंड करूंक गावतलो बरोबर. तर गायज आयज न्हय किचनान एंट्री मारताच हांव न्हय एका बऱ्या तरेन सुरवात करतलें तें म्हटल्यार नाल्ल फोडून. सो सगळ्यात पयलीं नाल्ल फोडून घेतलें हांव ओप्यात. सो मम्मीन म्हाका नाल्ल बीन फोडून दवर, कातून बीन दवर म्हणून सांगलां. तर सगळ्यात पयलीं नाल्ल बीन बरें फोडून घेता. सगळ्यात म्हणटा तशी आयची सुरवात नाल्ल फोडून करया. सो नाल्ल फोडून करता ती बरें आसता न्हय सगळे गोश्टीक आमी नाल्ल फोडून सुरवात करता ना. सो आयचो दीस म्हणटा तसो नाल्ल फोडून करता आनी बरो पावस पडटा भायर सामको थंडगार आनी त्याच बरोबर बरो आवाज येता घरान सामको. सो चला म्हणटा तशें नाल्ल फोडून घेवया आमी. तुमी म्हाका हांसता आसतली न्हय. सो बट म्हाका खरें सांगूं म्हाज्या मनांतली फिलिंग्स हांव तुमकां कितें सांगूं. म्हाका खूबच बरें दिसता आयज आमगेर कोण येता बीन अशें म्हणून तेंच्या बरोबर टायम स्पेंड करूंक गावतलो न्हय ताका लागून हांव खूब एक्सायटेड आसा. मागीर ती कोणूय आसूं मावशी सुद्दां आसत न्हय जाल्यार इतली एक्सायटमेंट आसता म्हाज्या भितर कारण मेन म्हटल्यार म्हाका खूब बरें दिसता आमगेर कोण येता अशें म्हणून. सो तुमी बीन केन्ना आमगेर येयात सो म्हाका खूब बरें दिसतलें. तर चला ह्याच नेटार आमी न्हय नाल्ल फोडून घेवया. सो गायज चला 1 2 3. फायनली एक नाल्ल फुटलो. सो काय
गाय चला नाल तर आईन फोडून घेतले, शुभ काम केले म्हणतात तसे नाल फोडून. पक्ष्यांचा आवाज नाही सकाळी सकाळी इतलं बरं येताना. तर माझे खातून बीन झाले, प्लस हांवें च्या बीन घेतली, मम्मीनंय च्या घेतली. सो आतां हांव भायर येयल्लें कारण म्हटलें भायलोय तुमकां एक वातावरण दाखोवया कशें कितें आहा. एकदम थंडगार आनी हल्कोसो पावस पडटा, ताका लागून भायर येयल्लें मातशें पळोवपाक कशें कितें. कारण मागीर आमी बिजी उरतलीं सगळीं जाणां गजालीन, ताका लागून. आनी मम्मी बी म्हणपाक लागली की बेगीनाच आमी रांदून घेवया, कारण तिकाय बीन मागीर बसोंक गावतलें न्ही आई वांगडा गजाली करपाक, ताका लागून ती बीन भरपूर एक्सायटेड आहा. सो फटाफट म्हणटा जेवण करून घेवया. आनी हे पळय पावसान एकदम काळोख केला सामको. तर हलकोसो हांगसर न्हय पावस शिवारता. सो बारीक बारीक न्हय पावस शिवारता हांगसर, चालू आसा. सकाळी तर भरपूर पावस पडटालो, आतां हलकोसो गेला बट बारीक हो चालूच आसा. सो पळोवया केन्ना संजय बीन येता ती, आनी तेज्या पयलीं आमचें जेवण फटाफट जाल्यार पुरो जातलें, कारण तांकां चड टायम लागचो ना येवपाक. सो ती रोखडीच येतली. तांकां पावस पण मेळपाक जायना. पावस बीन गावलो जाल्यार एकदम म्हणटा तशें हें जाता न्हय, सामकें वलें जाता सगळे कपडे बी. सो पळोवया केन्ना येता ती. वेट तर हांव करता, सकाळच्यान वेट करता केन्ना येता काय म्हणून. तेज्या पयलीं 2-3 फोन सुद्दां केले हांवें ताका, केन्ना भायर सरता केन्ना भायर सरता, भायर सरतना सांग म्हाका फोन कर म्हणून. जशें की सामकें म्हणटा तशें वेलकम करूंक रेडी रावल्ले भशेन. सो चला पळोवया मम्मी आतां किचनान कितें करता ती. तिचें रांदप बी चालूच आसा. सो दाखयता आयज कितें कितें स्पेशल आसा तें आमगेर. सो एंट्री मारली आनी किचनान भरपूर अशी गडबड आसा. तर कितें स्पेशल आहा सांगता तुमकां. तर किचनान पयलीं कितें पसारो आसा न्हय तो दाखयता तुमकां. सो पळय सद्या किचनान भरपूरशी गडबड आहा मम्मीची, रांदप चालू आसा. सो भरपूरशें कितें करप चालू आसा सद्या. सिंपल आसा जेवण आयज आमगेर, चड अशें खायक आसना. तर आयज आमगे चिकन बीन अशें ना, कारण एक्चुली चिकन करपाक बरें आसलें, पावस बी बरो पडटा व्हडलो. बट संजयाची बीन अशी फरमाईश असली सामकी, कारण ताका मम्मीच्या हातचें नुस्तें खावपाचें आसलें, फ्राय केल्लें, आनी तेच बरोबर खुबे बीन अशें कितें खावपाचें आसलें. चिकन ताका चड आवडना, सो तो चिकन नाका हाडपाक लागलो. जाल्यार आमी चिकन करतली आसली, कारण पावस बी बरो पडटा न्हय ताका लागून. आनी मम्मी हांगसर फाटल्यान तिसऱ्यांक मीठ लायता आनी तेच बरोबर नुस्तें फ्राय बीन करपाची तयारी करता. आनी खरेंच बरो पावस पडटा आयज, एकदम थंडगार, गरम गरम जेवपाचें बरें सामकें. उकडे तांदूळ बीन घालपाचें, उकडे शीत बी करपाचें. आनी संजय गायन कितलो फोन केलो बट अजून काही त्याचा कॉल बॅक ना, की आम्ही भायर बीन सरली येवपाक म्हणून. सो वाटेर बीन आसूं शकता मे बी. आनी भायर हल्कोसो पावस पडटा. सो ही पळय मम्मी हांगसर. मम्मी हाय कर मगे. हाय हाय करता तुमकां थंय रावून. मागीर सगळीं हाय करतली, सगळीं वांगडा बसली काय सगळ्यांक सांगता हाय. आनी आकाश बी येयला, दाखयता तुमकां तो कितें करता तो. नुस्तें उजरायलें ते हात धुता म्हणून फुडें येवंक ना. नुस्त्याचो हात दाखय तिचो, ताका लागून ती फुडें तुमकां हाय करपाक येवंक ना. मागीर करतली हाय. फ्री बीन जाल्या उपरांत मागीर हाय करतली. फ्रेश जाता आनी हाय करता. फ्रेश जातली, न्हातली बीन ती आतां. तिका नाल्यार अजिबात जायना. आनी त्याच बरोबर पुसूंक जाय तिका डेली, पुसल्या शिवारूय तिका चॅन पडना सामकें. सो आकाश थंय कितें करता तो दाखयता. तो वदळ येयला, तोय बीन एक्सायटेड, भैया बीन येता म्हटल्यार. सो पळयात तो कितें करता तो. जॅम येता गो बाबा, तुका जॅम येता. अरे पळयात मम्मी रिस्पॉन्स कसो दिता तो. न्हय खंय दे न्हू भायर व्हर म्हणटा तो. तू न्हू गो, तू न्हू उठलो पळयात तो, उलो घातला तसो. अशें खाजयत रावंक जाय. तर सगळ्यान पयलीं तुमकां हॅरी दाखयता. हॅरी हांगसर न्हिदलेलो बट आतां उठलो, मम्मीन ताका उठयलो. हो पळयात हो हांगसर न्हिदला आनी आकाश थंय न्हिदला सोफाचेर. बाबू तो आमचो. आं बाबू तो, बाबू आमचो बाबू. क्यूटशो बाबू तो, क्यूटशो न्हीद. आनी तेच बरोबर हांगसर आकाश न्हिदला पळयात. पावस लागलो रे आकाश. ए हुशार, आं हुशार. नाटकां करता, नाटकां म्हणजे जागो आहा तर हो. तो व्हडलो बाबू. अहो आमचो व्हडलो बाबू. आं जॅम येता तू उलयता म्हाका जॅम जॅम येता. पावस लागलो तुका. अभ्यास कर. अभ्यास कर चल. हाय कर मरे सगळ्यांक. हाय त्या काय बीन पावस लागलो खंय. तुझा आवाज जातो. ए
तू निश्चित न्हू जाल्यार म्हाकाय बीन जॅम येतल्या पावसान न्हू अशें कोण न्हिदले बीन काय आनीक जॅम येता न्हू दुसऱ्यांक पळोवन तू उद्या किचनात गेले उलट लागले माझे जाग डोळे उघडले. सो तोय बीन येयला. आयज कोण येवपाची रे आमगेर? भैया आणि आई. तो बी एक्सायटेड सामकी. सो भैया आनी आई आमकां घेवन कितें येता ती पयलीं पळोवया न्हू. अजून काही तेंचो होतो पळतो ना. आमी कितले फोन केले बट तेंचो एक कॉल ना न्हू रे. रिस्पॉन्स ना तेंचो. बोलतो तुका. एकदा आमी तेका कॉल केलो कोण दुसरोच उलोवपाक लागलो रॉंग नंबर लागलेलो अशें. ते जाता ना कॉलिंग फॉरवर्ड बीन जाता न्हय कॉल एकदां फॉरवर्ड बीन जाता तशें कितें तरी जालें आनी दुसरोच खंय तरी उलोवपाक लागलो. तेज्या मागीर आमी तेका फोनूच करूंक ना. परत आनी कॉलूच करूंक ना. सो अशें म्हटलें येतली ती आनी पळोवया. आनी गडगडटाय बीन इतलो गडगडटा ना पावस पडा. भरपूर गडगडटा. पावस बी म्हणटा तसो एक्सायटेड जालो संजय बीन येता म्हणून कारण गडगडटा गडगड्याक बीन अशें एक्सायटमेंट वाडली तेजी. तेंकाय बीन म्हणटा तशी एक्सायटमेंट वाढले आणि याचो एक्सायटमेंट वाढलं. तेंची एक्सायटमेंट वाडली खंय पावसाची आनी हेची एक्सायटमेंट वाडली खंय. मजा आकाशाची 2 दीस सुटी आणि संजय बीन येयलो ये गाडयेचो आवाज येयलो शुअर संजय तो. सो गायज ती पळयात संजय आनी आई येयली आनी आमी नॅटीनसून पळयता तेंकां घरानसून. पळयात नॅटीनसून सारकें दिसचें ना भरपूरशी कितें घेवन येयला पळोवया. कल्ला गेलं. पाऊस लागलो रे. पाऊस लागाना पडटा उदक पडटा. आमच्या वेलकम करता तुझे पळय म्हणून पाडा गेलो संजय बीन वदळ ॲक्च्युली येयली ब्लॉग आतां कंटिन्यू करता कारण गजलीन ब्लॉग म्हणटा तसं कंटिन्यू करूंक विसरले आनी सगळीं जाण हांगसर बसले. जेवपाचो टायम जालो. सो आतां आमी जेवतलीं आनी भायर हलकोसो मदीं मदीं पावस पडून वयता पूण गजालीन काय आमकां कळना. सो सगळीं बसलीं हांगसर दाखयता तो संजय बसला. सो ही पळयात हांगसर आई बसल्या मम्मी बसल्या मागीर संजय बसला. हाय कर मरे संजय. खूप जाणां विचारता मरे तुका आली ना तुम्ही तुका कमेंट येतात मरे तू ना आली व्हिडिओन म्हणून खंय तू गायब. व्हिडिओ नाचतलो कामा कोण करतलो खूप दिसांनी व्हिडिओन न्हू तू. खूप कमेंट येता एक्चुअली संजय कसो आसा खंय आसा व्हिडिओन कित्याक येयना. आनी तू येयलो म्हणून तुजें वेलकम करपाक गडगडटा पावस पळय तोय बीन एक्सायटेड जालो तू येता म्हणून. कांयच हांगसर गजाली तेंचे चालू आसा आनी त्याच बरोबर आमचे बी गजाली चालू आसा. आमी केन्ना चॅलेंज व्हिडिओ बीन करया. चॅलेंज व्हिडिओ करया खंय कितें खावपाची खावपूच कळटा आमकां आनी कितें कळटा. आनी एक्सप्लोर ब्लॉग केन्ना करया वॉटरफॉलार करया मरे. घेता हांव सुटी घेता तेन्ना या मागीर सो गायज तुम्ही कमेंट करून सांगा आमी खंयचे वॉटरफॉल एक्सप्लोर आता म्हाका सांग आमी आतां एक्सप्लोर करीत जाल्यार तुमकां आवडटलें अशें विचार. तू विचार मरे तांकां. तू विचार मरे तांकां म्हाका सांगता विचारूंक खंय. मम्मी थंय बसला आनी आसता तो म्हाका सांगता सगळ्यांक विचार खंय आमच्या युट्यूब फॅमिली की आमी खंयच्या वॉटरफॉलार गेली जाल्यार तांकां आवडटलें बीन. तू विचार न्हू अशें आतां कितें भायर एक्सप्लोर करीत जाल्यार आवडटलें. सो गायज तुम्ही म्हाका कमेंट करून सांगा आमी जर भायर बीन गेली जाल्यार तुमकां आवडटलें की ना तें हे म्हाका कमेंट करून सांगा आतां कारण आमी बीन वॉटरफॉलार बीन वचूंक सोदता एक्सप्लोर करपाक. सो तुमकां आवडटलें की ना तें संजया विशीं कमेंट करून सांगा. तेका उलोवंक लज दिसता उलय न्हू व्हिडिओन. विचार मरे सगळ्यांक कशी आसा खूप दिसांनी म्हणून. सो तुमी कशी आहा सगळी. कमेंट मजेन गुड्डेची गाडी करूया. त्याची गाडी बरी आसा एसी. तेंचे थंयसर खबरी चालू आहा. तेंचे थंय खंय खंय वचपाचे खबरी चालू आसा.
खंय वचपाची, कशी वचपाची, कोणाची गाडी करपाची, कोण कोण करपाची रे आकाश. आणि तू तू होतलो रे नंतरच होतलो तू येवचो ना. सो ती प्लॅन करतात काहीतरी वचपाचे म्हणून त्या कशी वयता. खूप दिसांनी सुटी मारली तेणी, कारण तुम्ही भरपूरशे कमेंट करताली नाही, सो तेका टायमूच गावनासलो. सो फायनली तो व्हिडिओ नी येयलो. आकाश बाबडा आज सुट्टी घेतली आणि तेणी सुट्टी घेतली आणि ओप्यात आकाश सुट्टी असा आकाशाकूय सुट्टी. एका सुट्टी असतो न्हू आयतार न्हू. आणि सोमवार फाल्यां सुट्टी, बकरी ईद न्हू फाल्यां बकरी ईद. सुट्टी म्हटल्यार तेजी मजा ई जाता, दात तेजे ई जाता मागीर सुट्टी म्हटल्यार रे. सुट्टी जाल्यार आयज राव मरे, फाल्यां सुट्टी जाल्यार हांगाच राव मरे. सोमतो प्लॅन तुजो शे. तुका सांगलें मरे. सो गायज आयज आकाश आमगे रावतलो. सुट्टी खंय तेका 2 दीस. आकाशा फाल्यां येता, आयज येता परत. ए बॅग बीन भरून सगळे बोचके भरून आमगे प्लॅन चालू आसा खंय खंय वयता ते. आणि त्याच बरोबर माझोच व्हिडिओ पळयतात बसल्यानी पळय. माझी थोडी जण सांगसर व्हिडिओ पळयता. सो KSR फार्मान गेल्ली नाही तो व्हिडिओ पळयतात ती. हे पळय ती गाय बसून आणि संजय हांगसर बसला. क्या रे गरमी लग रही ए आज तू शाईन देता मरे फेस तुझं भरपूर गोरा झालं किती तू खूप. ना पावसान भिजता न्हू ताका ए चला जेवया नाका. गाईज खूपच गोरा जाल्ले अशी दिसता. खूप शाईन जाता तिची स्किन आयज. केन्ना कितें केलें रे, क्रीम लायली कितें केल्लें. फेर अँड लवली. फेर अँड लवली लायता तू. कितें शिवराक जेवण करपाक कितें घालपाचें. सगळ्या जाणांनी फेर अँड लवली लायता खंय तो. अगं एक फ्रायड राईस केलेला खूप पुरो. तेंचे रुची हे पळय तेंचे रुची आसा हांगसर बसले आणि पिकनिकेक गेले फ्रायड रायस वरया. फ्राईड राईस हाडटलो गे छोले एकच पुरो मरे, कोणा? फ्रायड राईस आणि छोले पुरो. डाळ, शीत, भाजी, हे लोणचं, सगळे पापड, कोणत्या पुरो? काय कितें करून हे सगळे कोणत्या त्यापेक्षा तू पुरो? हळसाणे धाड. हळसाण्याची आम्ही बिया भाजी करू. ए समतो बघी यांचे नाही व्हडले व्हडले प्लॅन सध्या चालू आसा आणि संजय फक्त ऐकता. पुलाव करता तू हळसाणे हाड बिया भाजी करूया. पळय बिया भाजी करूया, फ्रायड राईस करूया. आणि त्यावर 100-150 रुपये घालपाचे डायरेक्ट हे हाडपाचे फ्राईडनेस नाल्यार ब्राईटनेस आहे, ब्राईटनेस आहे. कोणतं पदार्थ? फ्राईड राईस Brightness. नाल्यार भाजी झाले न्हू. आणि मागीर थंयसर आनी लोड नका ब्राईटनेस आहे आम्ही, ब्राईटनेस. मोबायलाची ब्राईटनेस 2 पार्सलाक दोपाची दोघा खावपाची हाफ हाफ करून. हो. ते न्हू आमी खंय वयतली फ्रायड राईस खंय वयतली आमी ते केसर भात. सगळ्यांनी आम्ही खंयतरी वचपाचें कारण व्हडलो अपडेट येवपाचो हा ताका लागून आमी खंयतरी वयता. सध्या कोर्टान एकदम इल्लेलो. बॉम्ब घालतली सामको बॉम्ब रे. किती? सध्या आम्ही कोर्टान इल्लेलो. ह्या नाका नो. हा? जस्ट दिदी. प्लॅन एक्चुअली हांव करता पूण हांवूच वगी आसा. हांव केस लढयता. ती केस लढयता खंय. गुन्हेगार कोण? सो तांकां म्हटलें या अगो बाई ती काय विचारते फाटल्यान विचारलेलं तिका. ती व्हिडिओ पळयता विचारले मरे तिका. कळटलें केन्ना वयता कशी वयता खंय वयता ती. केन्ना वयता, कितके वयता, हा. कशी वयता. सध्या सांगप ना खंय वयता ती. सिक्रेट. एकदम मागीर बॉम्ब पडप रे संजया. सो चला आता जेवूया. जेवपाचो टाइम झालो आणि माझी ऑडियन्स घरान होता माझेच व्हिडिओ पळयतात माझ्याच फुड्यान. सो बरें दिसता न्हू अशे व्हिडिओ माझेच व्हिडिओ पळयतात. अर्शून म्हाका काय पळोवंक गावना. म्हाका टायम ना. एप्पल्स कोंगे म्हणटी एप्पल्स न्हू तेका ते कोंगे आका गवत देतात. कितें? कशें देता माहिती ना. एप्पल्स न्ही आम्ही तुका एप्पल्स बोंबील गावतो वांगडा. ते म्हणटा रे ते पावसान ते काय शेतान ते एका वाजता खाल्लेलं आहे. बरं लागता. आता त्यांना चियात मार. आकाश वाटाणे खाल्ला. बांगडा परतो घेतले मरे ते. कसं घे मरे. आता खंय मेळटले हा, तसं.
ना खबर ना आमचं पाय सगळी बरी जेवपाक बसल्या आणि त्याच बरोबर गजाली कुल्ले खा सध्या कुल्ले मी आधी पण आलो आणि आयज आमगेर आसा शीत आसा तोराची शीर आसा वेल्ले आसा बांगडे आसा आणि गरम मसाल्याचे तिसरे आसा हे पाय कशें आहा रे जेवण जेवण कसलं का पागल कशें आहा रे आका जेवण पागल खाना खाया रे बरें आहा अप्रतिम रुचकर परत म्हण रुचकर आणि अप्रतिम रुचकळ न्हू अरे पुष्कळ पुष्कळ दे पुष्कळ न्हू अच्छा था जो आप खाना खाओ तुझे आना मी 2 दिवस रावत जरा ये झाले खाने को क्या बनाया दोघे वांगडेच रावाय हमने आज खाने को दाल चावल बनाया और मच्छी नहीं है आज मच्छी नहीं लाया क्यों आज पैसा खत्म हुआ म्हणून ताटान बांगडो हा म्हणून ताटान बांगडा हा काय राहिले ये तो 2,000 years later. हॅरी हॅरी पाऊस लागता पाऊस लागता हॅरी पहिला आमच्या पाऊस लागता बरो पाऊस लागलो त्याला हॅरी नांग घालूंक जाय तेका नांग घालूंक ना पावस सो गायस फायनली आम्ही जेवली बी आणि आता ब्लॉग कंटिन्यू करता चावेचो टाइम जालो म्हणजे 5:30 जाल्ली आसा सो बरी एक सगळ्यांनी म्हणटा तशी न्हीद बीन काडली कारण इतलो पावस पडटा व्हडलो सामको सो तुमकां खबर ना मे बी आवाज येवं शकता प्लास्टिकाचे तर आमचं नाही संजय बीन मातशी टी व्ही पळयता कितें तरी टी व्ही प्रॉब्लम जाला सो तो पळयता म्हणपा लागलो सारकी जाता की ना ती पळयत आई आनी संजय आणि ना हॅरी उठोवपाची तयारी पळयत संजयाची न्हिदोनी तेका पावस लागता न्हिदोनी न्हिदोनी मरे तेका अरे तेका न्हिदोनी पावस कितलो पडटा तो म्हणटा तूंय न्हीद म्हणटा पळयत पळयत दोगूय न्हू सामके मस्त आहे तोय बी आणि होय बी असं नाही ते का चल तू तर सध्या चावेचा टाइम झाला आणि आता गरम गरम चाव घेऊन जाय इतलं पाऊस आज इतलं पाऊस ना खूपच पाऊस सामका पाऊस बी खुश झाला पाहिजे संजय संजय काय रे तू येयला म्हणून पाऊस सुद्धा खुश झाला पाहिजे आयज एकदम गडगडोन जोरान सामको पडटा इतलो पावस पडलो आयज ना रे खूपच पावस चालू आसा आतां बी चालू आसा आणि सगळी न्हू डार्टून न्हिदोन दिले सामके जेवणी बीन आनी इतलो पावस पडटालो सामको आनी हॅरी पळयता आमकां हो पळय कितें ही पिशी कशी म्हणटा न्हिदा ओगी म्हणटा तो पावस पडटा आनी तुमी कसले गजाली करता अशें म्हणटा तो कोण तो सलमान खान काय शाहरुख खान तेका नाका रे तेका नाका रे तेका नाका रे तेका न्हीद येता आनी तूं कसलो वाजडटा पळय आता नाही आई तुमकां भाकरी थापडून दाखयतली कशी कितें थापडटा तर हांगसर आमी पीठ जे घेतला न्हय ते खूब तरेचे मिक्स आहा तांदूळ आसात भितर नाचणे आसात गंव आसा अशे खूब तरेचे मिक्स करून पीठ केल्ल्या दळून हाडलेल्या सो दाखयता तुमकां कशी कितें भाकरी करप ती तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता हे आसा तें पीठ सो आई तुमकां थापडून दाखयतली कशी कितें थापडप बीन तें तेज्या उपरांत हांगसर घेता मीठ तुमकां जाय तितलें मीठ घालपाचें आनी तेज्या मागीर न्हू गरम उदक घालपाचें हे एकदम खतखतीत अशें गरम उदक आहा खूब कडक सामकें ते इल्लें इल्लें करून एड करपाचें
सो हे पळयात इल्ले इल्ले करून अशे घालपाचे ते गरम लागना लागतात गरम. गरम उदक कित्याक घालतात मागीर बरी हे जाता भाकर बरी आता मऊसूत जाता. हां सो गायज गरम उदक कित्याक घालतात जाणा चड अशे गरम उदक घालतात कारण भाकरी जी आसता न्हय ती तुमची बरी मोव अशी येता आनी रुचकर अशी लागता तेका लागून गरम उदक घालपाक जाय आनी तेच्या मागीर हे अशें मिक्स करूंक जाय प्रॉपर म्हणटात तशें पीठ. तुमकां जाय जाल्यार तुमी डायरेक्ट नाचण्याचें पीठ सुद्दां घेवं शकता पूण आमी हांगसर मिक्स घेतला खूब तरेचे मिक्स साहित्य आसा भितर म्हणजेच तांदूळ गंव नाचणे घातलेले आसा आनी कितें मेथी घातलेली आहा. मेथी घातलेली आसा चण्याची दाळ अशे खुबशे कितें घालून भितर न्हय आमी ते बरे उडीद दाळ सो अशें घालून ते दळून हाडलेले आसा. सो एकदम उदक ऍड करप ना इल्ले इल्ले करून ऍड करीत वचूंक जाय. बिस्किट खात मध्ये खूपच केला दवरते. सो ही पळयात आई हांगसर पीठ मळटा आनी मम्मी हांगसर बसल्या हाय करता तुमकां. थापडून जमाना तिका मम्मीक नाही तितली थापडूंक जमना भाकरी तेका लागून ती आई कडसून शिकता कशी कितें लाटून करता. आनी मम्मी आनी ती लाटून करता न्ही गे आनी आईक संवय आसा आई चडशे भाकरीच करता. ही पळय आता चपाती खड मळप का मळप पीठ मातशें मऊ जाय ना म्हणजे थापटूंक बरी लोकलेची. म्हणजे चड घट करप ना. ना सगळ्यात हांगसर न्हय प्रॉपर आमचें पीठ जें आसा न्हय तें मळून जाल्लें आसा सो तुमी पळोवंक शकता हांगसर अशे तरेन हे मळून घेवपाचें चडूय हार्ड मळून घेवं नाका सॉफ्ट अशें मळून घे. सोमतें तें गुळे करून घेवपाचे सेपरेट सेपरेट. हां आतां हे करूंक स्टार्ट करतली थापडूं. जाय तितले अशे गोल अशे गुळे करून घेतलेले आमचे तुमकां जितले भाकरी करूंक जाय तितले. पळय तुमकां आईच्या निमतान आयज न्हू भाकरी बीन पळोवंक गावली भाकरेची रेसिपी. थापट हा सो आतां न्हय आई थापडूंक स्टार्ट करतली सो आतां खरी मजा आसा म्हणटा तशी भाकरी थापडटा कशी कितें ती पळोवया. तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन ती थापडो बसता ती कशें कितें हात फिरोवंक जाय ती आनी त्याच बरोबर जी भाकरी आसा ती कशी कितें गोल फिरप ती हांगसर तुमी पळोवंक शकता. तुम्ही प्रॉपर पळोवंक शकता पयलीं कशी आसली भाकरी आनी आतां ती थापडून थापडून पळयात कितली मोठी जाली. तरी हेच्याकून व्हडली सुद्दां आई करता भाकरी हेच्याकून व्हडली तांदळाची भाकरी ती थापडटा. परत बारीक आहा ना हे मातशें जें आसा न्हू आमचें तें बारीक आसा. तर आतां ना ती भाजप कशी कितें ती दाखयता तुमकां. तर सगळ्यान पयलीं भाकरी जी आसा ती तव्याचेर घालप तेज्या मागीर थंड उदक तेका अशें लावप. हे पळयात गोल अशें ल्हान घेवंक जाय
उदक कित्याक लायतात भाकरी वड्डेता म्हणजे म्हणजे घट्ट आ धवी आता एक खायची सो घट्ट जावपाक जाय तेका लागून आनी अशी हे करपाक जाय पळय उदक लावपाक जाय आणि ती सोमतीच परतप टर्न करप आता भाजते हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता भाकरी आमची भाजप सध्या चालू आसा तेच्या मागीर आसली तशी परत टर्न करूंक जाय सारकी टर्न करून करून भाजूंक जाय ती तर काय हरशी नाही भाकरी जी असता ती बरी फुलता सामकी आमची हांगसर फुलला ना ती पळय फुल्ली आमचो मातसो तवो आसा न्हू तो वेगळो आसा तरी बट फुल्ली ही पळयात भाकरी ती पळयात बरे तरेन नाही फुल्ली ती एकदम मेन भाकरी परत एकदा दाखयता तुमकां कशी कितें थापडटा ती चडा तर खरी मजा न्हू थापडूंक अशी आसा म्हणजेच भाकरी थापडटाना ती खूब मजा आसा पळोवपाकूय आनी थापडलेली भाकरी म्हणटा तशी खूब बरी लागता सामकी सो मदीं मदीं न्हय पीठ घालपाक जाय तुमी थापडटा पळयात तेन्ना जी भाकरी आसली ती बीन थापडून न्हय कांयच नशी जाली पळयात एकदम बऱ्या तरेन म्हणटा तशी सो हे जर मोठे असले न्हय जाल्यार आनीक मोठी तुमकां थापडून पळोवपाक गावतली की कशी कितें थापडटा कितल्या सायजीन मोठी जाता ती हे जे मातशें आसा न्हय आमची म्हणटा तशी परात म्हणटा आमी एका सो तेका लागून मातशी ती बारीक थापडटा काय भाकरी अं, पुन्हा बरी भाजली सामकी तर कपडो घेवन न्हय ते बरें चारय सायडीसून अशें प्रेस करूंक जाय म्हणजे भाकरी जी आसता न्हय ती बरी मागीर फुलता ही पळयात पळयात बरें कपडो घेवंक जाय आनी ती प्रेस करीत रावंक जाय मदीं मदीं आनी गडगडो स्टार्ट जालो आयज भरपूरूच पावस पडलो न्हू तेका तो आसता जाल्यार बरी फुलता न्हू ती भाकरी भाकरी गप्पीची गरज ना 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 हो आमचो तो मातसो सेपरेट न्हू हो चपातेचो न्हू ती गप्पीची अशी गरज ना ना जाली सगळ्या जांगसर आमची भाकरी रेडी वयता रे संजय रावा ना गावात मरे पळयात आई बीन वयता बाय करा बाय 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 चल भैया बाय बाय